tragedy which has happened on Saturday. जे आमचे इंडियेचे लोक काम करपी आणि ट्युरिस्ट असे 25 जाण त्यांची मृत्यू जाली म्हणजे they died because of fire incident which took place at Arpora at the Burj Club. आम्ही SP नोता कडेन उलयल्या आणि तेका आमी सांगला की इंडियेचो लोक आणि आख्खो संवसार गोंया आणि गोवा पुलिसांक पळयता की एक्शन कितें जातलें. इट इज नॉट अ एक्सिडेंट. पयलें आमी हे सांगपाची आणि उलोवपाची गरज आहा. थोडे जाण म्हणटा एक्सिडंट हे जालो म्हणजे जो उजो लागलो तो एक्सिडेंटल लागलो. इट इज नॉट अ एक्सिडंट. वो उजो जो लागला हेचे फाटल्यान रिस्पॉन्सिबिलिटी ती कितें आहा, कोण 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 जबाबदार आहा हेंकां दवरपाची गरज आहा. आणि मॅजिस्टेरियल इन्क्वायरी जी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान काढल्या की दिस इज द टीम हू इज गोइंग टू इन्व्हेस्टिगेट अँड गिव्ह द रिपोर्ट. हो रिपोर्ट येवच्या पयलीं पुलिसांनी प्रोएक्टिव्ह रावपाची गरज आहा. पुलीस हॅव टू बी प्रोएक्टिव्ह इन दीस मॅटर. आणि पुलिसान आपले इन्व्हेस्टिगेशन करून प्रिलिमिनरी इन्व्हेस्टिगेशन करून जी नावां FIRान घालपाची आहा ती घालपाची गरज आहा. डू नॉट वेट ओनली फॉर मॅजिस्टेरियल रिपोर्ट. आता हितून कोण आहा रायट फ्रॉम द बिगिनिंग टील द एंड. लेट अस नॉट पुश द ब्लेम गेम फ्रॉम दिस कॉर्नर टू दॅट कॉर्नर, फ्रॉम दॅट कॉर्नर टू दिस कॉर्नर. म्हाका दिसता रिस्पॉन्सिबिलिटी कलेक्टिवली आमी सगळ्यांनी घेवपाची गरज. एज अ MLA ऑफ दॅट कॉन्स्टिट्युएन्सी जी नाईट क्लब्स जे स्टार्ट झाले आमचे हितून कलंगुटान म्हाका दिसता कितकेशेच बंद पडले आणि तितूनसून एक 7-8 अजुनी चालू आहा. तेचे आमी लेटर केला आयज टू द कलेक्टर, टू द पुलीस इन्स्पेक्टर, टू पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, टू फायर अँड इमर्जन्सी सर्विसीस. फाल्यां आमी सांजचे 4 इन्स्पेक्शन दवरला. सगळे नाईट क्लब जे ओपन आहा, जे सील मारल्या पळय ते बंद आहा, जे ओपन आहा तेंचे इन्स्पेक्शन करून आमी पळोवपाची गरज आहा. फायर अँड इमर्जन्सी सर्वीस हॅव टू गिव्ह अ रिपोर्ट टू द पंचायत वेदर इट इज हॅव्हिंग ऑल द नॉर्म्स ऑर नॉट. फायर एक्झिट्स कितके आहा, एक क्लबाक कितले आसपाक जाय आनी कितके ओपन आहा आनी कितले बंद आहा हे सांगपाची गरज आहा. म्हणजे हे आमी क्लब्स आहा अशे आमचेच कॉन्स्टिट्युएन्सीन न्हू, शिवोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी वे डिलायला लोबो इज द MLA तेणे लेटर करपाची गरज आहा. तेकाय हांव सांगतलो तूं लेटर कर म्हणून. अशे मांद्रे मोर्जे आरांबोल केरी दुसरे नाईट क्लब पेंजीम आसूं आनी खूंय आसूं हे सगळे नाईट क्लबाची ऑडिट करपाची गरज आहा एज फार एज सेफ्टी मेजर्स आर कन्सर्न. फायर सेफ्टी हितून 2 गजाली आहा. एक हांव फुडलें उलयतां जे कितें करपाक जाय पळय ते, जे कितें गायडलायन्स येवपाक जाय. हाऊ कॅन पंचायत इश्यू लायसन्स फॉर अ नाईट क्लब ओनली आफ्टर रिसिविंग ऑल द NOCs from different departments, especially fire and emergency services, especially pollution control board. हे 2 लायसनां व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा. नाजाल्यार लायसन दिवप ना. नो इश्युईंग लायसन्स टू एनी नाईट क्लब. दे कॅनॉट ऑपरेट. म्हणजे पंचायत शुड नॉट गिव्ह द लायसन्स. आता पासून जी लायसनां दिल्ली आहा रेस्टॉरंट म्हणून ती आमी फाल्यां इन्स्पेक्ट करून ती थोडी लायसनां टेम्पररी सस्पेन्शनान वचपाची गरज आसा. जे कोणे फायर सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो करूंक ना पळय ते, जे रिपोर्ट आमचो डायरेक्टर ऑफ फायर अँड इमर्जन्सी सर्विसीस दितले ते प्रमाणे तेंच्यांनी भितर आपले वस्तू घालच्यो पडटल्यो. वेदर इट इज फायर एक्सटिंग्विशर्स, स्प्रिंकलर्स, वेदर दे शूड हॅव 10,000, 20,000, 50,000 capacity water tanks with 2 pumps, with a generator connection, everything. We want all these norms to be followed by all the night clubs. wherever there is an indoor place where there are dance and
other areas, things which are happening, these things should have safety measures, especially for exits. Exits jo tor na jala, it is very dangerous. We have seen what has happened at the Birch Club. Anekda, it is not a request from me. Everybody is of Goa wants to know, and India, people of India wants to know what the Goa police, especially SP North, ज्याचे अंडर हे इन्व्हेस्टिगेशन चलता, तो प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी रिपोर्ट करून कितके जाणांक ह्या केशीन भितर घेता आनी कितके जाणांक इन्क्वायरीक आपयता आनी FIR फायल करता आनी तांकां अरेस्ट करता. लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स. फ्युचर म्हणजे कोर्ट डिसायड करतलो वेदर दे आर गिल्टी ऑर नॉट. बट वी हॅव टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. हितून अशेंच सोडूंक जायनाय. आनी म्हाका दिसता हे फुडें व्हरता पळय तेन्ना कोणाकूच हितूनसून क्लीन शीट दिवंक जायना. काल जे जाला इन्सिडंट, आयज स्पेशली हांव प्रेसा कडेन उलयता की काल जो इन्सिडंट जाला, पॉलिटिकल पार्टी एकठांय जाल्यो कित्याक इलेक्शन लागीं पावला म्हणून ZPचे, की खंय तरी पुलीस स्टेशनार वचोन पुलिसांचेर प्रेशर हाडप, 50-100 लोक एकठांय जावप, थिंगा कोण कॅम्पेनिंग करतात ते लोक येवप, पुलिसेचेर प्रेशर हाडप. ना, दीस इज रॉंग. नो पॉलिटिकल पार्टी शूड ट्राय टू पोलरायज दीस इश्यू की आमचे वाटेन तुमी राव, आमी गोंयचो हीत राखता. काय ना, कोण राखना हितून हीत राखपाचें काय ना. आमचे गोंयान 25 लोक मेल्या, आमच्या गोंयान. आनी वी नीड टू बी सेन्सिबल अँड नॉट गो अँड शाउट इन द पुलीस स्टेशन. पुलीस स्टेशनान जो तर कोणाक इन्क्वायरीक आपयला, ती इन्क्वायरी जातली, त्याचो स्टेटमेंट घेतले आनी पुलीस ताका धाडटले. आनी मागीर जेन्ना जो तर प्रिमा फेसी तेजेर केस जाता जाल्यार ताका परतून हाडटले. आता तितलोय हाडलो म्हणून येदो व्हडलो हंगामा आनी तितून भितर ते कोण RG, तितून काँग्रेस, तितून आप पार्टी, तितून आनी कसली पार्टी येवन थिंगा शोभय घालता. कितें अशें दुसरे स्टेटीन जाल्ले जाल्यार आमकां गोंयकारांक लायक जावपाचें? आमचेच गोंयचे लोक जो तर दुसरे स्टेटीन वचोन मेल्ले आनी जो तर त्या लोकांनी असो प्रेशर हाडलेलो पुलिसेचेर, तुमी इसको क्यों बुलाया, पुलिस स्टेशन में क्यों बुलाया, हम लोग ये करने नहीं देंगे, ये सब बाहर वाला है, अंदर वाला है. कितें, व्हाट इज दिस? This is not done. What has happened yesterday, I strongly condemn this. Political parties interfering in the going over there in the police station and trying to take mileage of something which every Goan is very sad today. Every Indian is very sad. जे लोक मेल्या ते आमचे इंडियेचे कोणूय आसूं ते मनीस मेल्या न्हू. आमी दुख्खान आसपाक जाय. वी हॅव टू बी सॅड what has happened. And there should not be any blame game over here. Give it to me, the letters are brought. Show me. I have already made letters to all the departments to come. हे आमी आमचे जे कलांगुटान क्लब आहा थिंगासून आमी स्टार्ट करता इन्स्पेक्शन करपाक. आमी लेटर जे केला हे पंचायतीक केला आनी ऑल द अदर डिपार्टमेंट्स आमी हे मोस्ट अर्जंट नोट हांवें टायप केला की the fire incident. This is to bring to your urgent attention for the fire incident that took place on Saturday night, 6 December at Birch by Romeo Lane. Unfortunately, हे जावचें न्हू. कितें आमी all the things we have mentioned and we have written it to everybody concerned, including the Deputy Collector of Bardez. So we are writing these letters so that everybody comes for this inspection and they should give the report to the village panchayat. आणि let village panchayat, after they follow all these things, let them open their club. आम्ही कोणाचो क्लब बंद करूंक सोदी नाय. आम्ही म्हणटा follow the protocol, whatever the fire and emergency services is giving. हे प्रोटोकॉल फॉलो करिना जाल्यार आम्ही वाय फाल्यां आमचेर ब्लेम गेम येवंक नाका. इवन पंचायतीन जो तो लायसन दिला, इफ द फायर अँड इमर्जन्सी सेज दॅट दिस पर्टिक्युलर नॉर्म्स आर नॉट देअर, तेंचे टेम्पररी सस्पेंड करूनी टील दे फुलफिल दॅट क्रायटेरिया, टील दॅट स्प्रिंकलर्स कम, टील दोज पम्प्स आर पुट इन द sump should is compulsory, water sump is compulsory so that the water comes up.
Exits are compulsory. Every night club should have at least 5 to 6 exits. Bigger night club, 10 exits, 4 exits. The smallest night club should have at least 4 exits for the people to run out. So हे मिनिमम वस्तू जे करपाक जाय ते आमी करपाक फुडाकार घेतलेलो आहा आणि दिस इज जस्ट द बिगिनिंग. दिस शूड फॉलो अप इन द कोस्टल बेल्ट ऑफ अंजुना वागातोर शापोरा आणि जीत आरोलकर शूड टेक इट अप इन मोर्जे मांद्रे आरंबोल केरी. थिंगा नायट क्लब आहा जाल्यार म्हाकाय खबर ना आहा. इवन इन अदर एरियाज इफ देर आर नाईट क्लब दे शूड फॉलो दिस प्रोटोकॉल. इवन इन कांदो काल सरपंचाक आपण गेला सो सेक्रेटरी तितकोच रिस्पॉन्सिबल आनी सेक्रेटरीकूय आपोवपाक जाय वायल लायसन्सिंग ऑथॉरिटी सिग्नेचर. हांव कितें म्हणटा तें आयक. हिंगासर पॉलिटिकल प्रेशर कोणाचेरूच ना आनी कोणेच घालूंक ना. जे एलिगेशनां करता पॉलिटिकल प्रेशर घातला हें घातलं तें घातलें तशें कांयच ना. जी लायसनां कोणें इश्यू केला हे फाउंडेशन ऑफ दिस केस इज द लायसन्स फॉर अ नायट क्लब. फाउंडेशन ऑफ द केस इज लायसन्स फॉर द नायट क्लब. जो तर हे रेस्टॉरंट आहले आनी तितून नायट क्लब जबरदस्ती कोणें घातला जाल्यार दॅट इज इलिगल. दॅट ऑल द अदर लायसन्सीस शूड हॅव बीन गिवन बाय द एवरीबडी बेस्ड देअर लायसन्स ऑन द पंचायत लायसन्स. लेट अस बी व्हेरी फ्रँक ऑन दॅट. पंचायतीन दिले म्हणून पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान दिले, पंचायतीन दिले म्हणून फायरान दिले, पंचायतीन दिले म्हणून एफडीएन दिले आनी कोणें पंचायतीन दिले म्हणून तेणें दिले. सगळे जाण बेस करता फर्स्ट लायसन्स इज ऑफ द पंचायत. सो पंचायत कॅनॉट शाय अवे फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड से इट इज गव्हर्मेंट. सरपंच कितें म्हणटा आपणें सायड मारल्या आपूण ना आतां आपणें डिमॉलिशन केली ऑर्डर. इट इज नॉट लायक दॅट. इट इज पासिंग ऑफ द बक. इज माय फ्रेंड अँड वी हॅव ऑलवेज वर्क टुगेदर. पूण तेणें थोड्यो रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सरपंच आपणें घेवपाक जाय. लायक हांव आयज म्हणटा आय एम ऑल्सो पार्टली रिस्पॉन्सिबल. एज अ MLA ऑफ द कॉन्स्टिट्युएन्सी आय फेल टू लूक एट दोज इलिगॅलिटीज विच हॅज हॅपन्ड. आनी थिंगासोर जे इलिगॅलिटी जाल्या त्या क्लबान हांव गेल्लो थिंगा. कित्याक गेल्लो आमोणकरान केस केल्ली म्हणून हांव गेलो आनी ते तेन्नासून कारवाई स्टार्ट जाली. इन्स्पेक्शन जालें, शो कॉज जाले आनी डिमॉलिशन जालें. एक पेपराचेर जालें पूण एक्चुअली तेन्ना तो क्लब सील जावंक जाय आसलो तो जावंक ना. ते थिंगा पंचायतीचें चुकलां. जो तर पंचायत म्हणटा इलिगल जाल्यार दे शूड हॅव सील्ड. दे शूड हॅव विथड्रॉन दीस लायसन. हें जें लायसन जें दिलां तेजेर नायट क्लब जे बरयलां हें लायसन विथड्रॉ करूंक जाय आसलें विथ आफ्टर फॉलोईंग प्रॉपर प्रोसिजर. आतां हें आमकां दाखोवच्याक कित्याक पडलें ते ब्लेम आमचेर घालता. आमचेर घालप तशी ना ती ब्लेम. हांवें तेजेरूय घालप ना ब्लेम. हांव कितें म्हणटा हितून कोण कोण रिस्पॉन्सिबल आहा कितकेच जाण आहा रिस्पॉन्सिबल. आतां डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक सस्पेंड केल्या. वाय? बिकॉज तेणी स्टे दिली आनी ती इतली वर्सां स्टे चल्ल्या. 23 स्टे चालू आहा. 23 जाली, 24 जाली, 25 जाली अजूनही स्टे चालू आहा. म्हणजे कितें फिक्सिंग चालू आहा खंयसून तरी. कोणाची केस? पंचायतीची केस. पंचायत लॉयर वयता वा वचना वचून तुमी फायंड आउट करा. ती केस रोजनामा घे आनी पळया. आयज हो लॉयर येता फाल्यां तो लॉयर येना. ऑपोजीट पार्टीचो लॉयर येता जाल्यार पंचायतीचो लॉयर येना. हे सगळे मिली भगत म्हणटात ताका. मिली भगत आनी एकामेकाचेर आतां ब्लेम घालप. फायरान कितें केलें ह्या बाबतीन? फायरान कितें केलें? 25 लोक मेले. फायरान लायसन दिलें पंचायतीन दिला म्हणून अशें जाता? म्हाज्या हॉटेलाक सांगलें 75 लाखाचें सामान घाल म्हणून. आमी हॉटेल नें बांदलां ताका 75 lakhs आय हॅव स्पेंड टू पुट ऑल द equipments required to get fire and emergency license. All the horse, all the sprinklers, all the pumps, all the different types of this thing. वस्तू आमकां घालपाक लायले. इतले बील जाले तेजे जे कंपनीन आमकां घातला पळय ते. सो बाकीच्यांचे अशेंच दिवप. सो हांव म्हणना आतां डायरेक्टर येयला तो आतां येयला. नेवो डायरेक्टर आमचो जाला तो फायराचो. आतां पूण आदी कोणें दिला लायसन तांकां रिस्पॉन्सिबल हेल्ड करपाची गरज आहा. नाजाल्यार वी आर सेंडिंग अ रॉंग सिग्नल. वी आर सेंडिंग अ रॉंग सिग्नल टू गोवा एंड इंडिया दॅट आमी लायसनां दिली आनी आमी सेफ म्हणून. ना, हांव जस्ट ऑपोजीट उलयता. वी नीड टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी फिक्सिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड putting that in action is very, very important today to send a very, very strong signal for people who come from all parts of India to do business over here. They think it is taken for granted. म्हणजे ग्रांटेड घेता ते गवर्नमेंट ऑफिसरांक ग्रांटेड घेता. हम लोग अप्लाई करेंगे हमको ऐसा ही मिलना चाहिए लाइसेंस एक दिन में.
ना तुझे सगळे सारखे आहा जाल्यारूच लायसन मेळोंक जाय तुका. सो लायसन्सिंग ऑथॉरिटी जी आहा तेणी पयले येवन चॅक करपाक जाय आनी चॅक केल्या उपरांत इफ दे आर सॅटिस्फायड आनी इफ दे आर फॉलोईंग द प्रोसिजर. आतां हांव कित्याक ब्लू प्रिंट म्हणटा कालच्यान, ब्लू प्रिंट म्हणजे तुजो स्ट्रक्चर कसो आहा भितरल्यान तेची प्लॅन जाय आमकां. टॉयलेट्स हुया, एक्झीट हुया, कितल्यो एक्झीट आहा त्या प्लॅनाचे प्रमाणे ते आहा वो ना भितर तेणें वचून फायर ऑफिसरान चॅक करूंक जाय, पंचायतीच्या सेक्रेटरीन चॅक करूंक जाय आनी मागीर लायसनां दिवपाक जाय. आनी ते जर आमी दिना जाल्यार म्हाका दिसता खंय तरी आमी रॉंग डायरेक्शनान. हितून खुबश्यो चुकी आमच्या वाटेनसून जाल्ल्यो आमी ते मान्य करपाक जाय आनी फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी करून ही एक मॅसेज धाडपाक जाय, आयज क्लियर मॅसेज. आनी म्हाका खात्री आहा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर will go to this logical end, and also which I have given him some suggestion guidelines for the panchayat how a nightclub license should be given, or guidelines and all the other required things how the licenses should be given, and no license to be given first पयली आनी मागीर तुम्ही तेंची घेया. सेक्रेटरी सायन मारता, सरपंच सायन मारता म्हणटा दिस इज माय लायसन, नाव यू गो अँड टेक सम अदर लायसन. नो, final licensing should be with the panchayat. First you bring all these NOCs and then you take the license from panchayat. रोशन रेडकराचेर हांव कांयच उलयना, ताका डिटेन कोणेच करूंक ना. हांवें फोन मारून विचारलो, आयक PI खंय स्टेशनार नासलो, PI खंय आपूण येल्लो SP नॉर्थान, मागीर खंय तो सायटार गेलो म्हणून ताका येवपाक लेट जाली, म्हणून तेणें तो कितें वॉयस नोट धाडलो कोणाक लोकांक. ते रॉंग. ही इज ट्रायंग टू प्ले द कार्ड ऑफ अ म्हणजे आपूण खंय ना म्हणून, म्हणजे एज इफ ही इज अ सेंट. ही इज माय फ्रेंड बट आय कॅनॉट कॉल हिम सेंट. he has to take responsibility for everything, not as one person but a collective responsibility. He cannot say that आपले काम केले, आपण डिमॉलिशन काढली का बाद चलोसा करा म्हणून ना. हे तुवें लायसन दिलें म्हणून ताका स्टे मेवली, हे लायसन नासलें जाल्यार स्टे मेवची नासली. हे हांव तुका स्ट्रेट सांगूंक. दिस इज नथींग पर्सनल. तेणें इलेक्शनाक अवश्य म्हाज्या अगेन्स्ट बसचो. तो आमचो एक टायमार आदीसूनच फ्रेंड आसलो, अजुनूय हांव ताका मानता एज अ फ्रेंड. आय विल नेवर टॉक अगेन्स्ट हिम. आय हॅव नथींग पर्सनल अगेन्स्ट हिम. He wants to contest election, he can contest, he can say whatever he wants to say, but I will never pressurize any police to put him in trouble or anything like that. ते आता तोच जाणा एकलो आनी तेणे कोणाक सांगला तेच जाणा. दोगूच जाण आसतले तेव्हा दोगती, म्हणजे तेजी कोण ते तो सी when a person goes in a desperate mode, they talk like this. So this is a desperate attempt which he is trying to make on the face of election, and whoever tried to score the brownie points will never be able to score them. That is not a platform. Police station who is investigating I'm talking about murder. It's a murder of 25 people. It is not accident. फायर एक्सिडंट खूप जाण म्हणटात पळय. पुलीस स्टेशन हू इज इन्व्हेस्टिगेटिंग मर्डर ऑफ 25 पीपल कॅनॉट, अ मॉब कॅनॉट कम ऑफ 100 पीपल अँड से स्टॉप इट म्हणून. दिस इज रॉंग. दिस इज वॉट आय डिड नॉट लाईक. दिस इज इन शॉर्ट आय एम ट्रायंग टू टेल यू दॅट आमी गोंयकार म्हणून खंय तरी आमी लॉज आमचे भितर दवरपाची गरज आहा ही, की बाबा आमी कितें उलयता पळय ते कसलो हो पॉलिटिक्स. कोणा खातीर तुमी गेले, तेका कितें भितर उडयलो. अरे इन्व्हेस्टिगेशनाक आपयतलेच न्हू, म्हणजे तेका आपोवप ना तो कोण देव. फाल्यां जर तर म्हाजें इन्वॉल्वमेंट आनी खंय आहा कितें हितून म्हाका पुलीस आपयतलेच न्हू. म्हणजे हांवें कितें 500 लोक घेवन वचपाचे, म्हाका आपयला म्हणून हांवें 1000 लोकांक आपोवपाचे मेसेजी घालून वॉयस मेसेज. दिस इज डेस्परेट अटेम्प्ट. आय नेवर एक्सपेक्टेड इट फ्रॉम अ पर्सन लायक रोशन रेडकर. इज माय फ्रेंड. वी ऑलवेज वर्क टुगेदर. आमी केन्नासून काम वांगडा करता, पूण अशें व्हडले हितून हांव नको तो खंयच्या हितून गेला मोडान पळय, तो मोड मनशाचे चेंज जाता न्हू. आमी केन्ना एअरप्लेन मोड म्हणून घालता आमच्या मोबायलाचेर, तेन्ना आवाज येयना आमकां.
तसले मोडान गेला काय तो आमकां काय कळना तेजे कितें तेजेर तेजे उलोवपाचो परिणाम आपण दोन तीन जावं- प्रेशर बी आसलो हेजेर दिवपाक तांकां हांव नो पॉलिटिकल नाही त्याच्या उलोवपाचो कितें परिणाम जातलो पक्षाचेर जातलो येता परिणाम प्रत्येक मनीस जो हिंगा ते आपले ओन डिसिजन घेता. मायकल लोबो विल टेक हिज ओन डिसिजन, श्रद्धा विल टेक हर ओन डिसिजन, somebody else will take her own decision. How can we pressurize them to take a decision? Can one person pressurize to take decisions? Cannot be. No? It is very simple. See, जे कितें जालां आरपोरा नागवान ते जाग्यार घालपा खातीर आमी आहा. अजून पासून आमदार हांव हिंगा. फुडल्या 1.5 वर्सान जे कितें वस्तू जाग्यार घालपाक जाय तितले हांव जाग्यार घालतलो. ही हांव गॅरंटी दिता लोकांक. जे थिंगा चल्लां पळय तें न्हू तें सारकें चलोंक ना. So we had to put some things in place. And whatever he wants to do, let him do. He is free. He is free म्हणजे कितें तो म्हणटा आपूण रिजायन जाला. तो मेंबर आहा जाल्यार पयलीं पळोवपाची गरज आहा. रिजायन जावपाक काल एक पयलो तेजो स्टेटमेंट रिजायन जाता. मेंबर आसूंक जाय न्हू रिजायन जावपाक. मेंबरशीप नंबर आसता. आय रिजायन अजूनही रेजिग्नेशन येवंक ना म्हाज्या हातीन. म्हणजे आमचे हांव ब्लॉक प्रेसिडेंटाक विचारतालो तुजे कडेन हाडून दिला रे रेजिग्नेशन ना म्हणून पणजे बीन दिला आसतलें धाडून. हांव काय दिल्लीक बीन जाल्लो जाल्यार नको हांव मेंबर. दिल्लीक गेला जाल्यार रिजायन जावपाक. तो खोडेय रिजायन जावंक जाता खोडेय मेंबर जावंक जाता पार्टीचो. तशें कांय ना. तो कांय फरक पडना. तो आमचो फ्रेंड आहा. फ्रेंड आसतलो आनी फ्रेंड फ्युचरानूय आसतलो. एज अ पर्सनल थिंग एज अ पॉलिटिकल ही इज फ्री टू कॉन्टेस्ट अगेन नॉट मी अगेन्स्ट एव्हरी वन. बिकॉज खूप जाण असता न्हू. आप पार्टी असता, काँग्रेस असता, आरजी असता आणि 2 पानां असता, 3 पानां असता. सगळे जाण असता. आता तेंचे अगेन्स्ट कॉन्टेस्ट करून वन इज मायकल लोबो. इन दॅट 8-10 जाणांनी हांव आहा न्हू एक आणि तितून तो येता आनी हांव खंय ऑब्जेक्शन हाडलें ताका. नाका येवंक नाका येवंक नाका येवंक म्हटलें. यू आर फ्री टू कॉन्टेस्ट. इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री. But you cannot bring some 40-50 people, 80 people आणि थिंगा कोण अंजुना वागातोर शापोरा कोण हे करताले कॅम्पेनिंग करता तिंका हाडप म्हणजे जस्ट टू शो डिलायला लोबो इन रेड अँड मायकल लोबो इन रेड. अरे बाबा रिझल्ट येयले काय रेड काय ग्रीन ते कळतले न्हू. इट इज व्हेरी सिंपल. काय चिंता करपाची गरज ना कोणेच. सर्वस्व लटकन हे म्हटलं की आपण टार्गेट केलो आपल्याक आनी भितर उडोवपाचो तुका प्रयत्न दिसता अशें हांव केन्ना करूं. आता इतले आमचे हे आहा ऑपोजिशन आग्नेल म्हाजे अगेन्स्ट कितले फावटी उलयला. हांव वयल्यान ताका फ्रेंड म्हणटा म्हाजो. अजून पासून आय रिस्पेक्ट हिम. दॅट इज सेपरेट. पॉलिटिकल एट द टायम ऑफ इलेक्शन इज सेपरेट. जोझफ आनी हांवें कितले ऑपोजीट कॉन्टेस्ट केला. हांव ताका रिस्पेक्ट दिता. तो सरपंच ह्या विलेजीचो. आय हॅव टू रिस्पेक्ट हिम. सो वी हॅव टू ऑल रिस्पेक्ट इच अदर. वॉट इज पॉलिटिक्स विल सी लेटर ऑन. येस सर.